गोमंतके रंगभूमी मार्फत नाट्यकर्मी समितीन कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांचो सत्कार सुवाळो आयोजित केला। 15 एप्रिलाक कला अकादमीच्या सभाघरांत तांचो सत्कार जातलो अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या। आयडी एक्सपो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हेतू असा की नवीन कला आणि संस्कृती मंत्री माननीय गोविंद गावडे हांचो एक सन्मान संपूर्ण गोमंतके रंगकर्मी आयोजित करपाचें थारायिल्लें आसा। ताज्या खातीर आमच्यो 2-3 मिटिंग्स ज्यो जाल्यो आनी त्या मिटिंगेन अनेक म्हणजे काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे अनेक तालुक्यांचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा ते हजर आसलेले आनी तातूंत अशें थरलें की 15 एप्रील कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमान हो सन्मान जो आसा तो आयोजित करतो। ताजो वेळ जो आसा तो सांजचो 5:30 असो थारायिल्लो आसा आनी ह्या सत्काराचें स्वरूप हें सांगचे पयलीं ताजो उद्देश जो थारायिल्लो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा तो सांगता हांव। उद्देश असो आसा की गेली अनेक वर्सां अनेक संस्था अनेक कलाकार आपापल्या परीन ह्या नाट्य क्षेत्रांत काम करीत आसा, पण हांचे एकठांय येवप हें खूब कमी वेळार जाता, किंबहुना तें जायत ना। गोंयचे नाट्य कलाकार एकठांय येवचे हो हेतू लक्षांत दवरून आनी गोविंदबाब गावडे हांचो सन्मान हें निमित्त दवरून सगळ्या कलाकारांनी एकठांय येवपाचें अशें थारायिल्लें आसा।